नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. उद्योगम पुरुष लक्षणम म्हणटाची. तांतय उद्योग विदेशांत असल्यारी सकडाकय आश चेड विदेशा वच्चे. हे विदेशा वचका जाल्यारी तांचे माहिती आमकां वेगवेगळेची वृत्तपत्रिकेंतगी न्यूजपेपर्सांनी पळोवन आमी वच्चे. असल एक विदेशाचे उद्योगाचे आमिष दिवन कशी जन मोस जेलेची म्हूण सांगून आमी आयचे पाख्याना पळय. आजी आमी जगताचे 7चे पाख्यान म्हळ्यार 7th एपिसोडाक येवन पावल्यांची. आमगेलो तो आज संगात आसाची डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग, प्रसिद्ध ह्युमन राईट ॲक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर. नमस्कार डॉक्टर माम, तुमकां आयच्या पाख्याना स्वागत. आतां डॉक्टर माम, आमी खंयचेय एक उद्योग पळोवपाक जाल्यार आमकां ताजे एक ॲड या ताजी एक जाहिरात आमी आमगे वृत्तपत्रिकेंतगी न्यूजपेपर्सांनी मॅगझिन्सांनी पळोवन आमी वच्चे. आतां आयचे आमगेले विशय केस स्टडी प्रकार सी क्रुजाच्या विशयार आमी उलयता आसाची. हे सी क्रूज म्हळ्यार कसले आनी तांचो उद्योग जावपा जाल्यार ताजी जाहिरात खंय येता? सी क्रूज म्हळ्यार एक्चुली ते एक्चुली फुडें देखून आसता तें एक 150 वर्स देखून आसा. जाल्यार तें आतां फॉर द लास्ट अबावट 30-40 years चिकी पॉप्युलरायज जाला. हॉलिडेज पळय वतल्यांक तांणी खंयची एक रूम हॉटलांत राबोवन तेका भोंवची न्ही, हें मुवींग हॉटल थंय राबोवन थंय गांव भोंवच्यो ताका तितलें क्रूज म्हळ्यार. जाल्यार ते ऐशारामी म्हूण येता. कित्याक म्हळ्यार ताका पर डे अबावट 50,000-60,000 की 1,00,000 की ताजी फीस आसा. म्हळ्यार तातूंत इन्क्लुसीव एवरीथींग जेवण पुरो आसा. तांगेले एक हाडगांतू 3-4 हजार. आतां रिसेंटली वायकिंग पुरो आसा की तांते 8,000 जन चलतात ताके. तसले पुरो आसा. ते हांगा इंटर कॉन्टिनेंटल आसा. हांगा घेवन वचचें पडटा. टायटानीक म्हणून एक सिनेमा येयला पळय, तांतूं ते कशें म्हूण समज करता. तांतूं काम करशाक मस्त जन आश पावता ती. कित्याक म्हळ्यार ते टिप्सूय मेळटा. स्पेशली डी ग्रूप म्हूण आसता पळय, क्लिनर्स तुगेले बार बॉयज हावस किपिंगाचे, तांकां पुरो मस्त तांचे आश थंय वचशाक. ते सी क्रूजाचें एक बॅकग्रावंड. ताची एक जाहिरात म्हळ्यार एक एडवर्टायज उद्योगाक अवकाश आसा म्हूण सांगून तांचे आमकां न्यूजपेपरांनी पळोवचें म्हणचे शिलगी. वय आतां पुरो इंटरनेटार येता. आतां इंटरनेटार येता जाल्यार फुडें हें 1997 काणी हांव सांगचें अशें. 1997 दोग जाण हे युथ्स तांणी मल्पे देखून बोथ बिलॉंग टू फिशरमॅन, मोगरांचे म्हणटा पळय, तांणी घेवन येयलें. सर हें आमगेलें एक पेपरार उदयवाणी आयलां, आमकां एप्लाय करता म्हूण आसा. हें केलो जाण आमगेले फ्रेंड्सान केलां जाल्यार तुमगेलें एक निमूच आयलें, तुमगे एक मार्गदर्शन करता म्हूण सांगून हांव जायते म्हूण सांगून ते संद करून घेवन पळयल्यार ते एडवर्टायजमेंटांत तांगेलो आमीश कसो म्हळ्यार इनकम $12,000 घेवन $45,000 तेन्ना डॉलराक 24-25 रुपया आशिल्ले. आतां म्हण गिंमत न्ही. जाल्यार हांगाच कंपेर केल्यार 12,000 मल्टिप्लायड बाय 24 म्हळ्यार कितें जालें. तांकां भारी आशा हें असेल कसं करचें जाता की म्हूण सांगून गेलो. तेजे केअरफुली ते पळयले कुडले तांणी एक बरयलां म्हळ्यार तुमकां जॉब जावका म्हूण जाल्यार रिजिस्ट्रेशन करता ताका $69 पटायाची म्हूण आशिल्लें. हांव $69 पटयलें कसं जाता म्हूण म्हाका पळोवचें निमगू म्हाका म्हूण सांगून. ना केलो जाणांक आयलां सर म्हूण सांगून तांकां आपुरान जाता तुमकां म्हूण सांगून तांणी दोनीचे ते डिटेल दिली म्हाका. पळय हेंच क्रूज म्हळ्यार यश आसा. तांणी हाण घेवन तांगेलें तांगेलें पॅम्पलेट्स फॉर दाखयले, हँडआउट्स व्हेरी अट्रॅक्टीव. ते सगळेची पळयल्यार हँडआउटांतू क्रूज शिप तांतू एडवर्टायजमेंट
तुगेले क्लियर दिसता आशिल्लें तांणी कितले मिनटाचे अट्रॅक्ट केला म्हूण सांगून न्हू ते शिप खंय नकून खंय वता म्हूण सांगून एक डिजायन क्रूज रूट्स म्हणून ते कडच्यान खंयचे खंयचे हें जाता तांगेलें वेकेन्सी कसा प्रोस पुरो वेकेन्सी आसा मागीर बाकीचा अनुभव हय ते असा पुरो तांतू आशिल्लें हांव म्हणलें ते निमगून पळोवका मरे म्हूण सांगून त्या कालार आमगेलें इंटरनेट पुरो आयलां तितलेंची ईमेल तितलें पॉप्युलर नाशिल्लें हांव ती ईमेल नाशिल्लें हातूंत फॅक्स नंबर टेलिफोन नंबर आशिल्लें पळयलें ऑन्टेरियो कॅनडा म्हूण आसा कॅनडाची कंपनी आनी ऑन्टेरियो म्हूण एक गांवांत आसा जाल्यार वेबसायट्स पुरो आशिल्लीं आमी पळोवया कशें म्हूण सांगून हांव वेबसायटांत पुरो पळोवन घेवन सांग तुका मरे म्हूण म्हणलें आनी रिसर्च करूं सुरू केल्यार म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल आन्सर म्हळ्यार $69 कशें लायक म्हणून $69 कशें लायक $100 कशें ना $50 लाख कशें ना मागीर एन्क्वायरी करून कळलें $70 रिजर्व बँकाच्यान एनावन्स केलां $70 साकय उणें बुक्स हाडोवच्याक जॉब एप्लिकेशनाक युनिवर्सिटी एप्लिकेशनाक ताका गव्हर्मेंट परमिशन नाका रिजर्व बँक परमिशन नाका विदाउट परमिशन यू कॅन अवेल $69 बँक कोण डीडी घेवन पटवयता म्हणून सो आमकां कळलें म्हूण $69 म्हूण केलां म्हूण तें अर्थ जालें तेन्ना कळलें सादारण हे फ्रॉड कंपनी आसच्या पुरो म्हूण सांगून तुमकां कशें कळटा फ्रॉड आसा नाही कळ्ळी तुजो म्हळ्यार $69 कशें जालें म्हणून फर्स्ट आन्सर ना ताज नंतर पळयतना आमी इंटरनेटांत वचून घेवन पळयलें क्रुजान कंपनी कसलें म्हूण आसतना सी क्रुजाचें तेंच फोटोग्राफ घालून घेवन GRB थॉमस म्हूण सांगून एक इंडोनेशियन कंपनी आसा सो इंडोनेशियन कंपनीन तांकां कसन रिलेशन म्हणून आमकां कळ्ळी बट एनीवे दीस इज एन ऑब्जर्वेशन ताज नंतर आमी ताका निमगेलें हें उदयवाणी तूं केन्ना दाखून येता असं म्हणून हांव पळयनी आमी पळोवन बसता हांवें ना सर 3-4 म्हयने दाखून येता तिनीच पटी येवचे म्हूण सांगून जाय ते म्हणून सीता एडवर्टायजमेंट सेक्शनाक उदयवाणींत वचून घेवन तांकां एन्क्वायरी केलें मागीर इतली एन्क्वायरी हे एडवर्टायजमेंट दिलें कोणें तांगे एड्रेसच करना युजली एडवर्टायजमेंट तांगे एड्रेसच करना म्हूण सांगून ताणें पळयलें बॉम्बेची एक एडवर्टायजींग एजन्सी आसा ती एजन्सी दाखून आयिल्लें म्हणून इमिडियटली त्या एजन्सी फोन केले सो तुमकां कोण दिलेलें तांगे डिटेल्स आमकां दियाची तशी कॅल्कुलेट दिता तशी डिटेल्स म्हळ्यार उदयवाणी तूं मणिपालांत तूं आसा तांगे एडवर्टायजमेंट एजन्सी आसा पळय तांकां आनी उदयवाणी कनेक्शन आसा तशी तुमकां तें आसूं सो ते तांकां निमगेलें पण आमकां हे विशय कांय न्ही हें खंय दाखून येयलें म्हणून आनी सोर्स दावका तर सोर्स तांकां म्हूण ना जाल्यार सम हाव वी केम टू नो दॅट somebody paid in cash. See, that was the second. Canada's a company. That owners Indonesia आसा तांणी इंडिया येवन घेवन मुंबय येवन घेवन कॅश दिवता तसले करताना आसा सो वी गॉट ए डाऊट दॅट दीस मे बी फ्रॉड नाव म्हणून जालें ताजे नंतर नेक्स्ट स्टेजाक न्ही तेन्ना कॅश नंतर दुसरे नमने कसं पेमेंट करचे ऑप्शन आशिल्लें त्या कालांत डीडी दिवचे पुरो नवे चेक्स कसं न्ही आसो ते कोणाल म्हूण खंयच्या अकावंटांत दाखून आयले म्हूण कळटा न्हय सो थंय दाखून घेवन आमी त्या अकावंटाचे ओनर कोण म्हूण सांगून थंय कसं करूं येत न्हय आनी कमर्शियल टॅक्स ऑफिसाक कित्याक इन्कम टॅक्स ऑफिसाक कितें म्हूण कोण हें कसं न्ही म्हूण सांगून घेवन ना तितलें इन्वेस्टिगेशन करनासतना आसा फायनान्शियल स्किम्स स्कॅम्स पुरो काडूं जायना सो आमी त्या केले इंट्रस्टिंगली एजन्सी लायक आमी निमगेलें प्लीज आमकां एक म्हायती दिवका तुमी हेच कंपनी दाखोवन कितले हें दिलां म्हणून कितले एडवर्टायजमेंट दिलां म्हणून तेन्ना तो म्हणलो गुजराती पेपरांतू आमी दिलां मराठी पेपर आनी गोवाचे गोमांतक टायम्स इतले कडेन आमी दिलां एक 3, 4, 5, 6 एडवर्टायजमेंट दिवका म्हूण सांगून आमकां तांणी कॅश पे केलां 4 कितले कॅश पे म्हूण जालें तेन्ना आनीक इंट्रस्टींग जालें हे 4 स्टेट आनी कर्नाटका आमी गेला उदयवाणीच्यान वरल्यान 4 स्टार स्टेट आसा मागीर पळयतना डिटेल उलयतना केरळा तमिळनाडू आंध्र प्रदेश ओडिशा बेंगाल पुरा कडेन हे कोस्ट आशिल्ले कडेन पुरो आसा
तदनंतर एक एजन्सी तमिळनाडांतू तांणी श्रीलंकाचे ॲडवर्टायजमेंट केला, फिलिपायन्स ॲडवर्टायजमेंट तांणी केला. सो इतले कडेन हेच ॲडवर्टायजमेंट डिफरंट कंट्री समेत डिफरंट गांवां मातले आसा. कसं पळया म्हूण सांगून पळयल्यार तदनंतर आमी सिंडिकेट बँक हेड ऑफिसार एन्क्वायर केलें. आतां तुमकां कितली ब्रांच ऑफिसां $69 हें आयलां म्हूण सांगून 1,000 ऑलरेडी डिमांड ड्राफ्ट दिवन जाला. 1,000 म्हळ्यार 69,000 जालें, $69,000. ओके. मागीर नेक्स्ट एग्जामिनेशन कशें केलें म्हळ्यार आतां कोण हें केलां पळय तांगेलें रजिस्ट्रेशन नंबर पळयलें, तांगे एप्लिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन नंबर सादारण 2 लक्षाचे 2 lakhs so many thousand अप्लाय केला म्हूण जालें. ओके. तातूंत 10% जनान केल्या म्हूण जालें री. म्हळ्यार तांणी तितले एप्लिकेशनान 10% जनान $69 दिला म्हळ्यार कितले जालें पळय, 2 कोटी रुपया जाले. हें पुरा कॅल्क्युलेट केलें. मागीर सीता JRB थॉमस इंडोनेशिया तांगेलें ईमेल मेळ्ळें आमकां. तांगे निमगेलें हें ऑन्टॅरियोचे तें पळय तें तुमगेलेंच की तें विंगड म्हूण सांगलें. ना तांकां आमी सब एजंट सांगा आनी करतात. ओके. आय वूड लायक टू नो हांव म्हळ्यार एक एप्लिकंटशी तांगेले बिहेव केलें. कितलें हें आसा म्हूण सांगून हांव बरें कसं तांगेले करना कितले पोस्ट आसा तुमगेले म्हणून 167 म्हळें. 167 2 lakhs एप्लिकेशन जालें रे मिनिमम. हें कसं नासचें पुरो. तातूंत भितर तें बरयलां तुमकां काम मेळ्ळें म्हूण जाल्यार री आमी मनी रिफंड करतात ही म्हूण. एक कशी रिफंड करतात तुमी, कशी रिफंड करतात ते पळय एक तांकां प्रश्न निमगेले करून तांकां अंदाज जालो. तांगेले ईमेल बंद जाले. नो मोर ईमेल कम. आमी फॅक्स मेसेज जाता पास ऑन्टेरियो ट्राय केलें. एक फॅक्स त्या केल्यार ₹300 जाता आशिल्ले फॉरेन फॅक्साक. बट इवन देन वी वेंट ऑन ट्रायंग. सो वी कुड नॉट गेट एनीथींग. तदनंतर सीता रिजर्व बँक ऑफ इंडियाक गव्हर्नराकच आमी एड्रेस करून बरयलें. But so many thousands of people have from syndicate bank alone and other banks are also there which we don't have any connections. Syndicate bank head office is in our place. We would like to know, please collect some data. कितले बँकांतू असं लायन दाखोवन कितली तांणी डिमांड ड्राफ्ट घेतला म्हूण पळया म्हूण सांगून पळयलें री ऑलरेडी इट हॅज क्रॉस्ड अबाउट 30,000 डिमांड ड्राफ्ट केला. सो तांणी पटेल पुरो ऑन्टेरियो गेला म्हणून तांणी कळलें. मागीर आमी रिजर्व बँके सांगलें तुमी कसं हें करून असं न्ही म्हळ्यार इतले जनान पेटयला रिजर्व बँका थ्रू पेटयला म्हणटना जाल्यार तांकां एक संशय म्हणून ते येवका म्हणजे कित्याक म्हळ्यार पळय 167 प्लेसाक इतली जनां एप्लिकेशन गेल्या न्ही. न्ही म्हळ्यार तांणी दे मे बी सिलेक्टींग द बेस्ट आउट ऑफ वॉट बेस्ट असो कितले आसले रे. आनी एग्जामिनेशन करशाक कितले समय जावं पळय. आनी ते कोण एजन्सी ते इंडिया एग्जामिनेशन जाता की थंय जाता, इंटरव्यू इंडिया जाता की थंय जाता, ट्रेनींग करता म्हूण आसा. ट्रेनींग खंय आसा तांगेलें ट्रेनींग सेंटर खंय आसा पुरो क्वेश्चन सांग तांगेलें. एंड वी हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू हॅव एन एन्क्वायरी म्हणून. तांगेली 1 वर भितर एन्क्वायरी जालें एंड दे declared that this is a fraud company. The next slide on तुमी ते पळयता they declared that this is a fraud company. तांतू हें इवन क्लीन जावन तांणी सांगलां हें आनी तूं कोणेंय एप्लाय करूं नाका. हे $69 आसा पळय ते आमगेलें हें ना म्हणून तांणी क्लियर दिलेलें. आमी हे कागद हे बरयले पळय तांकां त्या पुरो प्रश्न निमगेले आमी. तुमी तुमगेले इंडियान कचेरी खंय म्हूण सांगा एटलिस्ट यू मस्ट हॅव ए ऑफिस इन इंडिया. इतले ना पेटयतना म्हूण सांगून हाका कसरी आन्सर करना म्हण आमी रिजर्व बँकाक गेलीची. नेक्स्ट तेन्ना रिजर्व बँकाच्यान अनावन्स केलें विदीन 1 week दे अनावन्स हें पुरा पुलीस वेरिफिकेशन हें तें पुरो आमी केलां. दीस इज इनोसंट पीपल एप्लिकंट सांग परत तोंदर करची येयची त्या निमित्त इमिडिएटली
चेक डिमांड ड्राफ्ट दिवची स्टॉप करता म्हूण सांगून ते तांत बरोवन न्हय सर दे सेड दॅट द कंपनी डज नॉट हॅव एनी रियल जॉब्स टू ऑफर. They only defraud innocent applicants by charging a fee to forward information material to them without even doing so in reality. म्हूण सांगून इतलें केलें न्हय. सो वी अगेन इन्सिस्टेड रिजर्व बँक तुम्ही इंडिविज्युअल बँकाक नोटिफिकेशन बरयना जाल्यार नोट बरयना जाल्यार तांणी डेफिनेटली करता ती कित्याक म्हणून आमी सिंडिकेट बँकाकय येयनी तुमी प्रत्येक बँक तुमी कशाला दिनाची कित्याक म्हळ्यार द प्रिवियस डे इट सेल्फ वन फेलो हॅज परचेस $69 डिमांड ड्राफ्ट ताचे खातीर तांणी ते सिंडिकेट बँकाक बरयलें आमगे लेटर म्हणलें आतां ताची कॉपी आमकां दिवन पडयली तांणी. सो सच कॉपीज दे हॅव सेंड इट टू ऑल बँक्स तेश करून एटलिस्ट प्रिवेंट केलें आमी. It is reported that the Consulate General of Indonesia, Mumbai, has cautioned general public that JRB Thomas projects purportedly have its office on Batam Island, Indonesia, is not registered with Batam Development Authority and therefore its activities are illegal. You are therefore advised that you should not release exchange of any payment to JRB Thomas offshore projects, Indonesia, by way of processing charges, etc. म्हणून हें तांगेल केलें मागीर हांगा पुरो स्टॉप जालें एक पाटी. स्टॉप जालें कळ्ळें बाय द टायम कितले लॅक्स थंय गेला म्हणून कोत्ता म्हणल्यार आमगेले मात्र न्ही फिलिपायन्स आसा श्रीलंका आसा पाकिस्तान कितली कडेन लागून गेला ह्या प्रकाशन करचें म्हणून आमकां कळ्ळें. त्याच एक प्रश्न आशिल्ले आतां आमकां तें कळ्ळें तुमगेले मुखांतर तें एक फ्रॉड कंपनी मोस आसा म्हूण कळ्ळें त्याच हे जाल दुसरे तो देशांत ते आसच्या पुरो आनी आसत ते तांगेले एडवर्टायजा प्रमाणे तुम्ही त्या बाकीचे देशाक तुम्ही कसले इंटिमेशन पेटयलें की तांकां कळ्ळें ते फ्रॉड म्हणून? ना कोणाकय कळ्ळें आमगेल्या देशांत तूं कळ्ळें तांकां कशें कळचें. ताचे खातीर हांव प्रेस कॉन्फरन्स आपयलें बँगलोरांत आपयलें मुंबयंत प्रेस कॉन्फरन्स आपयलें कित्याक म्हळ्यार आमगेलें दुड्ड भायर वचनाच तेव्हा दुर्बळ दुड्ड भायर वचनाच पुराच फिशरमॅनांनी आनी पुअर व्हेरी पुअर फॅमिली देखून $69 सूट करचो जाल्यार भारी कश्ट जाला. सो आमी ऑस्कर फर्नांडीसाला सांगून पार्लिमेंटान तुवें क्वेश्चन आयलें असल केसान तो आमी इमिडिएटली आमगेले इंटेलिजन्स ब्युरोच्यान कसल्याक एक्शन घेवच्यान आसा म्हूण सांगून तेच जावन न्हू आतां पुरा कडेन गेलें. आतां प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आतां पेटयलेलें आसा पळय एका 2 लाख हे जावन अशें डिमांड ड्राफ्ट ताजे वस्त कशें न्ही म्हूण सांगून ते गेल्ले म्हूण लेखलां आमी पळयतना आमगेले एक स्टुडंट कॅनडांत ऑन्टेरियोंत आशिल्लो ताका एक रिक्वेस्ट केलें आतां तांगेलें विळास हें तें पुरो क्लियर आसा ते वचून न्हू तांगेलें व्हरलेलें एन्क्वायरी करी आतां आमी एप्लाय करुया तुवें हें आनी कित्याक आमगेले रिलेटिव्स पुरो आसाचे कसलें करून घेयाचें म्हणून थंय वचून पळयलें इट वॉज ए रेसिडेन्शियल फ्लॅट इट वॉज अपार्टमेंट इट वॉज नॉट एन ऑफिस. सो कुडलें कळ्ळें तें टोटल फ्रॉड म्हणून सांगून तांणी हें कशें करता म्हणून सामकें कळ्ळें. तांगेलें आनीक ऑफिस पानामांत आसा थंय पनामांतू पुरो असले कंपनी अशें मॉरिशसांत आनी पनामांतू एक्सचेंज फ्रॉड कंपनीज इट्स फेमस. ताका कोणी रेग्युलेट करता ना तांगेले गव्हर्मेंटाच्यान फीस तांकां दूड येतना आनी कशें नाका तांकां असल पुरो त्या निमित्त आमी तांकां तेचे जाल्यार आमकां तें कंप्लीट जालें. मागीर पळयतना हें पुरा डिमांड ड्राफ्ट हे ऑफिसाक गेलां कशें प्रिवेंट म्हूण करचें म्हूण कळ्ळें. सो आमगेलो स्टुडंट आमगेलो वॉलंटियर्स आशिल्लो ताका सांगलें खंयचीक एडवोकेट हांव न्हू पळय खंयचीय तुमी जायना जाल्यार रेसिडेन्शियल एरियान तूं ऑफीस दवरचनास म्हूण तांगेलो रूल आसा. एटलीस्ट ताचे खातीर पूण एक पुलीस कंप्लेन करून तांकां सीज करूं जाता बे अशें करून जाता म्हणून ते ट्राय केलें. तांगे खंयचीय केस घेवपाक जाल्यार तांकां $10,000 दिवपाक एडवोकेट फी $10,000 हांव खंय देखून हाडचें सी इट वॉज नॉट पॉसिबल. ताचे खातीर एक केलें कशें म्हणटा तुका एक हें पुलीस कंप्लेन दिवन न्हू एटलिस्ट ते सीज करूं जाता तुवें पळय ते सीज करचें कशें जालें म्हळ्यार इंडिया देखून आमगेले रेप्रेजेंटेटिव्स येता आसाची इन NGO येता आसा ताचे खातीर आमकां हें एटलिस्ट फॉर 2 to 3 months तांकां सीज करता ते एनकॅश करून सोडून आसा
म्हणून केल्लें म्हणून ताणें $500 आमगेले घेतले आनी तेच एडवोकेटान केलें. सो इट वॉज सीज्ड टील द फर्दर एन्क्वायरी. जालें न्हू. आमकां 3 म्हयने टायम मेळ्ळे. म्हाका 3 म्हयने टायम पुरशी कसं जालें सांग पळोवया. ताजी रिसर्च करून न्ही, डिमांड ड्राफ्टाची व्हॅलिडिटी आसची 6 months. तशी ऑलरेडी 3 म्हयने जाला आनी 3 म्हयने गेले न्ही. एनकॅश करू कशें एनकॅश करूंक रिव्हॅलिडेट जावका. रिव्हॅलिडेट जावका जाल्यार इंडियान तूं येवका. खंयच्या ब्रांचाक केलेलें थंय येवका. सो विथ दॅट ताका एनकॅश कर न्ही म्हूण कशें तुमकां मस्त एनक्वेस्ट केला. मेळ्ळें तशें एनक्वेस्ट केला जाल्यार थंय व्हरलें तितलें. ट्रान्झिट आशिल्लो पुरा आनी आमी सिंडिकेट बँकांत ऑलरेडी खंयचे एनकॅश केला म्हूण पळयला. सिंडिकेट बँकांत तुका व्हेरी फ्यू एनकॅश जाला. बँक ऑफ इंडिया तुका मस्त जालें. असल पुरो मस्त बँकां तुका आमगे एनकॅश कितलें जाला म्हणून वरल पळय एनकॅश 10 जाल्यार पळय तें पुरो थंय आशिल्लें. तें जालें न्हू. हांव म्हणलें ते एडवोकेटाक थँक्यू व्हेरी मच. आमी कसलें येनाच म्हूण तें आमी येना म्हूण सांगिल्लें. आमी येता म्हूण सांगिल्लें ताका. एनकॅश 10 जालें कुडले इमिडिएटली 6 months जालें कुडले रिजर्व बँक वापस बरयलें. आतां सिन्स 6 months टायम हॅज elapsed. Now you are not in a authorized even to encash it. तुम्ही ते मनी रिलीज करू 16 साध्य ना. त्या निमित्त इट हॅज टू बी रिव्हॅलिडेटेड बिफोर इट प्रोसेस. जाय ते म्हणटाले तेन्ना तांणी एन्क्वायरी करून घेवन ते फ्रॉड कंपनी म्हणून जाल्या जालें. मागीर आमी पेपरार अपास अनाउन्समेंट केलें आनी अपास अनाउन्स केलें म्हळ्यार तुमी रिजर्व बँकात घेवन ऑफिशियली अनाउन्स करता. ताजें कन्नडा वर्शन आमी करून दिलें आनी इंग्लीश वर्शनूय जालें. सो हें पब्लीश केलें. आनी ताजें नॅक्स्ट आमी हें केलें कोणा मोस जाला पळय तांकां पुरो आमी पर्याय तुमी घेवन दिता. ती तुमी दुड्डू खंयी वचचे न्ही. तुमी कोण लागीं ते रेसीट आसा पळय डिमांड ड्राफ्ट रेसीट त्या दिल्यार सिंडिकेट बँकात तुमकां दुड्डू वापस दिताची म्हणून. जेन्ना एक संतोश जालें पळोवका $69 गेले म्हूण लेखील पुराणा जाल्यार केलो जेन्ना ताजे रिसीट पोर गेल्या कोण अकावंटान कोण डिमांड ड्राफ्ट घेतले आसा पळय तांकां चिकेपणी मेळ्ळें. कितें म्हळ्यार अकावंटान कितलीं जाणां दुड्डू दिवन घेवन डिमांड ड्राफ्ट गेला कॅश दिवन घेवन गेला. तांकां कसलेंय करचें जाय न्ही. मोर देन 1000 डिमांड ड्राफ्टाक कसलेंय करूं जाय न्ही. जाल्यार व्हरलें पुरा जनाक हाजें मेळ्ळें. एटलिस्ट आमकां सॅटिस्फॅक्शन कसो म्हळ्यार एटलिस्ट आमी कांय उणें म्हळ्यार त्या काळार एक 20 crore रुपीज सेव केले कंट्री खातीर म्हणून. तितले व्हड अमावंट जाला न्हू. तितले अमावंट न्ही कितले जाला म्हूण गोतूच ना आनी कोणाकय. इंडियान तुजें 30,000 आमगे तातोळ एन्क्वायरी करता आशिल्ली. आतां कितले जालें आतां कितले 2 लाख स्टॅम्प केला. 2 लाख डिमांड ड्राफ्ट केल्यार पळयलां. कडेन तितलो दुड्डू इंडियान व्हरलो. ते जनाक मेळ्ळी केलो पटी त्या बँकाक गेले कितें म्हळ्यार तांगेले रिसीट ना. तो कोण म्हूण गोत ना. कोण येवन घेवन गेले तांणी दिवचें ना. न्ही आतां आनीक कसो म्हाका प्रश्न येता म्हळ्यार आतां तुमी तुमगेली एक शोध प्रारंभ करतना तेन्ना जनाक दिसा न्ही तांगेलो आक्रोश जाय न्ही वता न्ही म्हणून म्हळ्यार त्या लायक कंपनी तुमी कसलें अशें करताची कितले कितें जाल्यार आमकां सोयिल्लें आसा. तुमी कसो हें करचें. आमी एप्लाय केलां आमी केलें तुमी हांव म्हळ्यार तुमकां कर नाका म्हूण सांगिल्लें न्ही हांवें. आमगेल्या कोण केकली घेवन येयलो ते आमी एनालिसीस करून घेवन आमकां कळलेले विशय आमी पेपरार घाला. तुमी काम कंटिन्यू करा. कित्याक म्हळ्यार कितलीं जाणां म्हणचे ताणें वापस दिता म्हूण बरयलां. आमकां काम ना जाल्यार वापस दिता म्हूण बरयलां. आतां तुमकां मेळचें कामूय तुमी काण घालता ती तशें जालें आशिल्लें तेन्ना. आमी म्हणलें तुमकां कोणाकय आमी वापस घे म्हूण आमी सांगनाची. जावका जाल्यार वापस घेयाची न्ही जाल्यार थंय सोडाची कांय अडिना. आनी कितें केलें ना अशें तें मेळटा की आनी कितें मेळटा की म्हणून म्हळ्यार जनाक फूल करची कितली इंट्रस्टींग म्हळें. तातूंत तांगे एडवर्टायजमेंटान तूं कितलें आशिल्लें म्हळ्यार आमी दिवचे तुमकां $50 पर मंथ जाल्यार तुका $1,600 to $2,000 तुमकां टिप्स मेळटा काय. टिप्स कलेक्शन तितलें जाता असल पुरो तांत आशिल्लें. ताणें पुरा कॅल्कुलेट करून घेवन $12,000 कितले शोपरो पर मंथ म्हणून तशें जालें पुरा. तशी तांणी दिली एडवर्टायज मदत तितली मेळना की मेळटा कितें कोणाक वता कसो म्हणून. जाल्यार फ्रॉड कंपनी म्हळ्यार फ्रॉड कंपनीच न्हय तांत कसो आसा. $50 ना म्हणून ते 16 फक्त आस म्हूण जालें न्ही
167 ಜನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. वय 167 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್चे प्रश्नेना कशी करचे 2 lakhs applicants इट इज नॉट प्रॅक्टिकल वय त्यान बी जायनी से आमगे लॉजिकरी गेले शिवाय इट इज नॉट दॅट हेच म्हणून आम्ही कसं सांगता होते नाही तुम्ही आमगे आर्टिकल समोर पडलेला करता आमकां रोज दोल्यार पळयता हें अशें आसा मागीर तुमी पळया तशी तशी करून न्हू हें मस्त सॅटिस्फॅक्शन दिलेलें इवन रिजर्व बँकाचे जाल्यार आमगे एप्रिसिएशन लेटर येयला या यू हॅव डन ए वंडरफूल जॉब एज एन NGO यू हॅव डन ए गुड जॉब सो तीन दाखोवन आमकां आयला. आता तुम्ही कशी ताजे विशय शोधखोर ताजे ईमेल ID घेवन ईमेल केलेले अशी तांकां तेन्ना ना तुमकां कळलेलें 167 जॉब्स मात्र आसा म्हूण नाजाल्यार तांगेले एक्चुअल एडवर्टायझर प्रकार तांगे लागीं चड काम आसा म्हूण तांणी क्लेम केलें ना ना तांणी कितलें म्हूण सांगनी संदांनी तांणी सांगनी हां हां वी वॉन्टेड टू नो कितलें काम आसा आनी तुमी ट्रेनींग दिता म्हणून सांगलें तें ट्रेनींग खंय दिता ती त्या इंडिया दिता की कॅनडा दिता की दुसरे खंय कसा म्हणून दिता ती अशी हें त्या पूर्ण तांकां कॉर्नर केलेलें आमी प्रश्न घालून आतां वापस दिवचें म्हणून सांगलां वापस खंय दिता ती डॉलर्स तुमी थंय वता मागीर हांगा कशी तुमी वापस दिता ती डॉलर्स एक पटी कॅनडा गेले मागीर हांगा इंडिया देखून खंय दिता तुका डॉलर्सार येता तुवें कशें येता सो देर वॉज नो आन्सर फॉर देम. तुम्ही ईमेल ID घालेल अशीची म्हळ्यार ईमेल केलेली अशीची दुसरे कोणी तशी म्हळ्यार पार्टिसिपेंट्सान कोणी ईमेल करून माहिती फायंड आउट केली पळयलें असं कसं आमी ईमेलय पेपरार घालेलें तुमी जावं तुमी पळयाची अशी म्हूण सांगून त्या टायमार हार्डली व्हेरी फ्यू हंड्रेड्स म्हूण येती ईमेल इंडियान तूं काय फ्यू थावजंड्स अशें पुरो सगळेची उडपान तूं मंगळुरान तूं गेले ಒಟ್ಟು 10 ಜನ ईमेल आशिल्ली की ना की आमकां ಗೊತ್ತಿना आमी केलें कशें म्हळ्यार अपार्ट फ्रॉम दीस आमी सौदी अरेबियान तूं हांगा थंय पळय ह्युमन ट्रॅफिकींग जाता तेजल केसीस पण हँडल करता आशिल्ली सायमल्टेनियसली तेच जावन घेवन आमकां ईमेल ID अगत्य ईमेल अगत्य आशिल्लें आनी इंडियन एम्बॅसी कॉन्टॅक्ट पुरो इंडियन एम्बॅसीक आमगेलें कॉन्टॅक्ट आशिल्लें दे हॅड रेकॉग्नायज्ड अस की नाही खंयचे सौदी अरेबियन जावं मस्कत वुमेन मागीर अबुधाबी दुबय मिस जाले दिस पळय आमी ते करता आशिल्लीं आमी करून येंगी न्हू त्या निमित्त आमकां देवर फेमिलियर विथ अवर मोड ऑफ ऑपरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन एंड वर्किंग येस स्टाईल तशें तुमगेले कशी फूड कोणाकय तसले ईमेल ID म्हणून आशिल्ले मनशान ट्राय करनी म्हणून म्हणटा म्हळ्यार ताका ना आशिल्लें म्हाका मोस्टली जनाक म्हळ्यार $69 दिवन वतर आसा पळय तांगेले खंय ईमेल ID आसा हे पळय बँकांतूय पळयलां आमी बँकांतूय पळय एक ब्रांचान तूं एक ईमेल ID आसले व्हड आशिल्ले तांगेले त्या टायमार 97 आता तुमगेले तुमी सांगिल्ले प्रमाणे री तांणी इंडिया मात्र न्ही दुसरी कंट्रीज आसचे जनाक एडवर्टायज पेटयलेले आसा म्हूण आसा तेन्ना आमी कशी एक्शन घेतली गी तशी त्या बाकीचे देशाच्यानी एक्शन घेतली आसली कसली ना आमी बाय द टायम इंटरनेट येयला वेबसायट्स पण आमी पळयलें कन्झ्युमर ऑर्गनायझेशन्स म्हूण आशिल्लें मलेशियांत आशिल्लें एक सिंगापोरांत आशिल्लें अमेरिकांत पण आशिल्लें जाल्यार हांगा सावथ ईस्ट एशियांतू आमगेलें 2-3 पळय तांकां आमी इन्फॉर्म केलें त्या कंट्रीन असं ऑर्गनायझेशन आसा म्हूण जाल्यार आमकां गोत ना पळय तुमी तांकां हें करून इन्फॉर्म केल्यार तांणी तांगेले दुड्ड सेव करीत म्हणून आमी वी ट्रायड अवर लेवल बेस्ट जाल्यार सिलोनान तूं हांगा ती कन्झ्युमर ऑर्गनायझेशन आमगेलें गोत नाशिल्लें आनी कितलें पब्लीक इंट्रस्ट ऑर्गनायझेशन आशिल्लें तेवूय आमकां कळ्ळें आशिल्लें. आतां तुमी इतले पुरो तुमगेले टास्क कोर न्हू ते दुड्ड म्हाकशें आयले न्हू आयल गी ना आयला आयले तेका ताणें कशें आयले ते आनी कशी ते तुमी वांटली जनाक आमी वांटी न्ही आमी म्हळ्यार तशी रिजर्व बँकान $69 आसा पळय तांगेलें म्हाका डीडी कॅन्सल रिवॅलिडेट करचें ना हय तशें ते अकावंट आसा कोण वचचें न्ही म्हूण अकावंटांत दाखोवन वचचें न्ही रिसीट दाखोवन घेवन ताणें वापस घेतलें या आनी कितलीं जाणां तांगेल्या अकावंटांतूय पडलें वापस तांकां तशी आतां खंयच्याय एक कंपनी एक आसल्यार ते फ्रॉड गी नाही समबद्ध कंपनी गी म्हूण सांगून आमी कशी फायंड आउट करत पळय तांगेलें मोडस ऑपरेंडीन कशें तांगेलें ऑपरेशन कशें चलता म्हणून तांतूय कळटा. आतां काल न्ही पयलीं आमगेल्या ऑफिसान एकलो आयला चलो ब्रह्मा वर्चुशाला आयला ताका चंदीगडा दाखोवन घेवन फोन
तुका कॅनडाक काम दाखोवता जाल्यार आमी घेवन दिता ती आमी घेवन दिता ती म्हणून सांगून आनी तांचो तांगेले क्लियर तुमगेले तुमी आमकां खंयसरय फीस दिवचे ना कसलेंय दिवचें ना आमकां त्या कंपनीचे तुमी काम करचे वचून कंपनी आसा पळय तांणी आमकां दिताची म्हूण सांगून असल पुरा त्या निमित्त असल पुरा आसता तांकां ते कितले कॅरफुली ड्राफ्ट करता म्हणल्यार आमी कितले कितें आमकां अटॅक करचे येता ती आमकां काम मेळचें तुमी चुकोवचें तसल पुरा येता ताचे खातीर आमी म्हणचे आमी कसं नाही करनाची तुमी कॅनेडियन एम्बेसीक कराची म्हणून आतां चंदीगडाचे आसा पळय इट वॉज टोटली फ्लॉप ते तांकां तुगे हांवें एप्लाय करेला म्हण केलें आनी तांकां रिटर्न हें आन्सर केला म्हण केलें यू आर सिलेक्टेड म्हूण सांगून ताजे नंतर आतां रिजिस्ट्रेशन करचें 10,000 रुपया सुरे फ्री म्हूण सांगलां मागीर रिजिस्ट्रेशन करून जातरी तुगेलें हें ट्रॅवल वचून येवच्याक आसा पळय ते GST हें आनी तें परत कशें कितें जावका ताका 30,000 दी म्हणलें मागीर $789 दिवका म्हूण म्हणलें तुका थंय राबच्याक लॉन्चींग करता असल पुरो पळय स्टेज बाय स्टेज ताणें केलेलें एब्सोल्यूट नॉनसेन्स म्हणून आमी ताका इमिडिएटली सांगलें आत्तां कसं जालां म्हळ्यार आत्तां जनान कशें आयडेंटिफाय करूं म्हणून सांगल्यार वेबसायटार गेल्यार तांगे घाल्यार आसा पळय ते कितले फ्रॉड म्हूण सांगून पब्लीक ओपिनियनान कळटा कितले कितें बरयता दीस इज अ फ्रॉड कंपनी डोंट एप्लाय फॉर दीस म्हणून सांगून तेन्ना कसलें नाशिल्लें पळय तशी फ्रॉड कंपनी आसा म्हूण जाल्यार तशी आमी कमेंट करता म्हणून जाल्यार तांकां डिलीट करनाची या सरकार ताजे वयर कसलें एक्शन घेना न्ही गूगल आतां कोण डिलीट करूं जायना न्ही तांनीची म्हळ्यार ते पेज चेंज करून ना 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 आतां गुगलाच्यान कोणाय बरयल्यार गूगल तेन्ना पब्लीश करता ती तांणी कशें करता हे भारी सांग अशें ते म्हणून तांणी तांणी घालता ते तशीच तांकां कळटा कोण कोण मोस केल्लो आसा पळय तो ताका इतलो म्हाका मोस जाला हांव एप्लाय केलें म्हाका ताणें मेळ्ळी तांणी पुरो बरयलां तांणी तेच जावन गे न्हू असल कंपनीचे नोयडांत आसा मागीर चंदीगडा आसा त्यानंतर गोरखपूर म्हणून आसता ते केलो प्लेस स्पॉट आसा तांगे व्याप्ती कानपूर तांकां पुरो हेच व्याप्ती ती बसता ती सायबर क्रायम करचें आनी असल जॉब क्रायम करचें असल स्कॅम करचें असल हें परत तांगेलें अशें आत्तां तितलें फुडलें तितलें कश्ट ना आतां कशें करता म्हूण जें नागूच आसा आतां सायबर क्रायम म्हणून सांगून एक पुलीस डिपार्टमेंट आयलां तांगेल्या निमगेल्यार तांणी सांगता त्या टायमार आमकां कोणालें हेल्प ना आमकां कोणालें एक्सपिरियन्सय ना कसलें ना आनी इतलें एक इंटरनेटाचें हाका ओपननेस नाशिल्लें जना लागीं सगळ्या लागीं नाशिल्लें तें एक्सेसिबिलिटी उणें आशिल्लें ते इंटरनेट कसं नाही म्हणून सांगून कळका जाल्यार आमकां एक 6 म्हयने गेले कसं हें कशें शेता आसा त्या ऑल ऑफ ए सडन कंप्युटर येवचें म्हळ्यार कशी तशें पळय आनी मस्त कंप्युटर्स नाशिल्लें वेरी फ्यू कंप्युटर्स तुदें वाणें तूं कंप्युटर्स आशिल्लें तेन्ना त्या म्हळ्यार न्यूज एजन्सीन तूं आसा पळय तांगेलें पुरो तांकां PTI आनी UNI घेवन येता ताजे खातीर तांगेलें परत ते कंप्युटर फेसिलिटी आशिल्लें आनी वेरी फ्यू ऑफिसर्स हॅड कंप्युटर फेसिलिटी हे सी क्रूज हे फ्रॉड केस जेतरी ताजे ते विशय भायर येतरी तुमगेली आर्टिकल पुरो वाच्यो न्हू जनान तुमकां धन्यवाद जो पेटयले इन्स्टन्स आसा न्ही मोर दॅन 300 लेटर्स आयला आमकां आमी मेंटेन केला ते लेटर्स आत्ताय मुगेले लेटर्स तातूंत आमी पुरो आशा सोडलेली आमगेलें दुड वापस येता म्हूण लेखी नाशिल्लें एक सफलिका म्हणून एक गोपाल सफलिका म्हणून सांगून ताणें समज हांव बरयता सर ये वापस आयल्यार आमगेले घर कडेन एक दुधपाका जेवण पुणी करता पायस ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ म्हणून ताजे नंतर ते ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ म्हणून सांगून ताका लेख निकली ताणें ते मेळटा म्हूण कळ्ळें मागीर तोच आयलो सर म्हाका ते आमी सादारण 3-4 हजार जनांक आमी टायप्स आमी करून दिलां तांकां एप्लाय करचें कशें म्हूण कळना मुगेलें दुड म्हाका वापस दी म्हणून तेच आमी टायप करून तेन्ना कंप्युटर प्रिंटींग न्ही टायपरायटराचें प्रत्येक टायपरायटर एक टायप करून प्रिंट दिवपा तांकां ते पुरो आमी केलेलें आसा तशें जावन घेवन आमगेलें ऑर्गनायजेशन व्हेरी पॉप्युलर जावंक शकता तें कारण जालें हें आर्टिकल एक तें कारण जालें
आनी ताजे निमित्त आमकां भारी एक संतोश कित्याक म्हळ्यार इतली जाणांक आमकां नंबर समेत कळ्ळी कितली म्हूण सांगून टोटल नंबर कितले म्हूण कळ्ळी ना आजीकय कळ्ळी न्ही. रिजर्व बँकाच्यान आमकां दिवी आशिल्ली जाल्यार रिजर्व बँकाच्यान दी न्ही. आमी निम गेले 2-3 फावटी तेन्ना मागीर रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नाशिल्लें. कितले जाणां असल मोस गेले आमचे म्हूण सांगून गे न्हू. आनी तो दुड्ड मेळ्ळो न्हू म्हाकशी तशें तें एक समाधान अशी पुरो जाणां मेळ्ळी. मेळ्ळेल्यांक फस्ट टायम मेळ्ळेल्यांक तांकां गेले ताणें कॅश करून जालां. लेटर पार्ट एवरीबडी सी क्रूजाच्यांक कसले पनिशमेंटाच्यो जाय सगळी शिक्षा ज्यो आमकां कशें कळटा तें आशिल्लें तांणी थंय इट्स इंटरनॅशनल फ्रॉड. आमगे गांव आशिल्ल्यार कशी पूण करून घेवन आमगे तांगे कसली एक्शन घेवं आशिल्लें. आनी आनी पुरो आसा पळय फ्रॉड मास्टर्स ते एक्चुअली ते आशिल्ले पुरो इंडियन्साचे. आमी आमगेले वॉलंटियर्सांक वचून घे ते कोण आसा पळया म्हणून कशी पूण करून घे पळया म्हळ्यार पुरो किलो पंजाबीस किलो मलयाळीस पुरो अशें आशिल्लें. ते पुरो आमकां हें आयलां तांगे ताजे फोटोग्राफू आयला. त्या कारणान एक फोटोग्राफाक वचूं म्हळ्यार बारीक कश्ट आशिल्लें. त्या परस गोत्तसून तांणी केलेलें अशी पुरा जन आमिशा पडटाची म्हूण सांगून गोत्तसून तांणी अशी एक प्लॅन केलेलें म्हणलें पळय आमिशा घालून घेवन करची आत्त रे ते काय 100 कडेन वचता देखून चोल आसा. तुगेले कम्युनिकेशन वेज वेज चेंज शिवाय आत्तां तुगेले कसं KYC त्या परत समना म्हूण सांगून एक पासवर्ड करून दुड्ड मारचो असल पुरो आत्त म्हूण आसा ते चेंज जाता वता लिंक वतून दुड्ड वचचो त्या पुरा म्हणल्यार त्या परत आतांय जाता आसा जाल्यार ते स्टार्टींग पॉयंट म्हूण एक दाखयताले. आतां एडवान्स जावन हांगा येवन पावला. मस्त पावला आनी मुखार गेला. तूं कसं करनाशी वचची चान्स आसा कित्याक म्हळ्यार तांणी वेबसायटा भितरय वचून घे न्हू. तुगेले टेलिफोन नंबरा वरवीं तुगे आधार कार्ड काड न्हू. त्या आधार कार्डा वयर तुगेले पॅन कार्ड काड न्हू. पॅन कार्ड ते केस समय आमगेले आयला आतां रिसंटली. खाली तुगेले एक टेलिफोन नंबर तांकां कळ्ळें जालें त्या टेलिफोन नंबरार तांणी ट्रू कॉलर म्हूण कशें घेतला थंय वता ती थंय घेवन आधार कार्ड रावता ती आधार कार्डा तुका पॅन कार्ड रावता पॅन कार्डा वचून खंय की वेबसायटार विकता ती बँकाचे वेबसायट ते केस आयला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे केस हांव हँडल करता आसत. उडपी कोर्ट आतां विन जालो आतां स्टेट कोर्टा आसा ते केस. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचेच हॅक जाल्लें. तसं आमगेले तितले राष्ट्रीयकृत बँकाचेच हॅक जाल्यार पळय कितले एडवान्स जाता की तशी तांणी एडवान्स जाता ती. एकलो गुडीगार म्हूण सांगून एकलो हें कसलें गंदा काम करतालो 5 लाख रुपये ताणें दवरलेले खंय की डेपोसीट बँकांत स्टेट बँकांत तशी संतेकट्ट्या ब्रांचांत दवरलें. ताणें तुका कसं जालें म्हळ्यार ताका एक तांकां घेवन ते वापस अर्द हें एक 6 म्हयने एक फावटी डेपोसीट करता आशिल्लो तो तांगेले दुड्ड आयिल्लो पुरो घर बंद का म्हणून. कोवीड आयलें म्हणल्यार ताका परचेस करतले ना ताणें जॉब एप्लाय करसून केलें. हांव आर्टिस्ट ड्रॉइंग करता करी म्हणून एक आनी तांणी ताका सांगलें तूं 50 रुपये दिवन घेवन तुका रजिस्ट्रेशन करका म्हणून सांगलें. म्हणजे job.com घे कसं आसा तूं करका म्हणून सांगलें. हांवें 50 रुपीज पटेल कुडे आगे 5 लाख रुपये गेली. तांतू OTP आयिल्लो ना हें ना तें ना कसलें ना. इट्स 100% तुगेलें स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे वेबसायटाचेर हॅकिंग केलें तांणी. त्या केस आमी प्रूव केलें उडपी कोर्टान तूं कंज्युमर कोर्टान तूं वी वन द केस. आतां ते स्टेट कोर्टान स्टेट बँकाच्यान व्हेलां. सांगितलें तांकां आमी कितले एडवान्स जाता की बँक कितले एडवान्स जाता की तांणी तितले एडवान्स जाता अशें. ते जावन केन्ना हॅकर्सांक आतां कितलींच्यान तांणी स्टेट बँकाच्यान दवरून घेतला तांणी हॅकर्साचे फुडें बट दे नो हाऊ टू गेट इन अँड हाऊ टू कम आउट. फिल्मान ते पळयला हॅकर्सांक पोलिसान दवरून घेतला म्हणल्यार आमकां ते डिकोड करूंक हेल्प करी म्हणून. येस ते तसं पुरो भारी चलता आसता. आतां आमगेले दुड्ड आमगेले बँकांत दवरल्यार पळय ते व्हड संगती त्या नमुने पावल्या अशी. ताचे खातीर आमकां कितलीं जाणां येतना आमी स्पश्ट तांकां मार्गदर्शन दिवचें
तुका कंप्युटर गोत्ता जाल्यार तुका कसं री फुडल्या म्हणजे चेक दिवन घेवन दुड्ड गाडी आनी बँकाक करी त्या परं कोर नाका त्या परं कसं नाही केल्यार इंटरनेट बँकिंग आनी त्या परं घरकडे बसून करचें आसा पळय त्या परं नाका नाही ते ಗೊತ್ತशिಲ್ಲ मनशांक माहिती आशिल्ले मनशां जत्त करूक Right. कोणाच माहीत ना की त्यांनी वैर करची साध्यता आसा वाय शूड यू टेक रिस्क म्हणून Right. वाय शूड यू टेक रिस्क जस्ट डोंट टेक रिस्क त्या निमित्त तुम्ही रिस्की घेवचे बदलाक तुम्ही सगळं काम पण करा वचून घेतली बँक वचून यायची करू दा म्हणून नाही आता हांव मुगेलें इंटरनेट बँकिंग आसा हांव करता जाल्यार तांकां कसं तांकां त्याच कळटा सांगितलं माहिती नासलेल्या मनशान करची नाका म्हणून Right. तितले रिस्क घेवची नाका म्हणचे तुवें इतले वेळ विदेशाचे एक उद्योगाचे आमिशा वचून मोस केलेले लोकाल विशय आमी माहिती घेतिल्ली आसा इतली पुरो आमकां माहिती दिले आनी आमगेले विचार विमर्श इतले एक नवो इंट्रस्टिंग केलेले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॉम नमस्कार नमस्कार तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांग बरो हांव सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता